सुमुलान कॉम्पिटिशन करचें मात आमचे आयते मार्केट आणि दूधकार व्हरचे न्ही म्हूण गोवा डेअरीचो चेअरमॅन माधव सहकारी उलयला। डेअरीची बुधवारा आमसभा जाली। रेट वाडयल्ल्याक सुमुलाक गेल्ले सुमार 2,500 लिटर दूध आणि 40 ते 45 दूधकार गोवा डेअरीक खंय परत आयले। डेअरी डायरेक्टर आणि मंत्र्यान खंय स्टाफ भर भरला। डायरेक्टर आले की हांव व्हरणाचो चेअरमॅन, हांव 20 वर्सां भोपाल व्हरणाचो तरी गो आमी हांगासर जवळ सगळ्यांचे हेजे पयलीं 2,000 वयर दूध धाडटा तांकां दिसाक। हेंच्यांनी काल वाडयला कितें, हेंचे 28 आसले ते आतां 31 केल्या। पूण हेंच्यांनी 3 रुपया किया लोकांचे घेवन आतां शेतकऱ्यांक विकता। समूल सुद्दां किया समूल हांगासर पावले म्हणून हे लोकांक 3 रुपया मेळ्ळें। रेटा प्रमाणे समूल बरें दिसता। आता सगळे रेट अजून समूल बरे म्हणजे गोवा डेअरीचेर विश्वास गेलो तुमचो? विश्वास ना, मागीर इतलेच समूलाचे कितें समूल कायदेशीर ना थंय आमी अशें म्हणटा की समूल फाल्यां पळयले समूल हांगातले न्हय जाल्यार आमी कितें करप, लोकांक कितें करप। सो तितल्याच विश्वासा लागून तुम्ही गोवा डेअरी कडेन रावल्या? स्टाफ रिक्रुटमेंट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अनिल नायक देसाई म्हणून जो हांगा डायरेक्टर आयल्लो 3 म्हयन्या खातीर, ताणें आपले चलयेक हांगा कामां लायल्या, म्हणजे तेजी चली हांगा रिक्रूट जाल्या। त्या खातीर हांवें आतां विशय मांडलेलो की ही जी रिक्रुटमेंट केल्या ती इल्लिगल केल्या। सो ते सगळ्यांक घरा धाडचे किंवा तांकां प्रोबेशनाचेरच दवरचे, कन्फर्म करचे न्ही सगळे वशिल्यान लागल्या म्हणून। की तांकां जे घेतल्या ते कोणाच्या पोटार मारचे न्ही, ते कशेंय करून कामां लागल्या तेन्ना तांकां तशेंच दवरचे अशें म्हणून हें जालां। आनी चेअरमॅनाक म्हाजें ताजेर डिसिजन घेवपाचो रायट दिला। चेअरमॅनान सांगलां तांचें जें कन्फर्मेशन आसा किंवा फुडल्यो ज्यो सोपस्कर आसा तेंच्या कामाचे बद्दल त्यो आपूण डिसिजन घेवन जनरल बॉडी फुडें हाडटलो आनी मागीर तें कन्फर्म जातलें। मिनिस्टरान फावोरान लागल्या अशें हांव म्हणूं शकना, कित्याक म्हाजे कडेन प्रूफ कांय ना, पूण मिनिस्टर जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सींतले कितलेशेच लोक लागल्या आनी सगळे कडेन सगळे लोक उलयता की कोणी 5 लाख दिल्या, कोणी 7 लाख दिल्या। ते प्रूफ आसल्या शिवाय उलोवंक शकना न्ही। पूण ज्या जाग्यार खंय जर धुंवर आयलो म्हणजे खंय तरी उजो पेट्टा हें सहकार मंत्र्याच्याच हितूंतले? सहकार मंत्र्यातले खूप आसा। परत हांव तुमकां डायरेक्टराचे हेजे सांगला न्ही। आयजीपी सुनील गर्गा आड केल्ली कागाळ फाटी घेवची म्हूण प्रेशर हाडपाचो यत्न चल्ला म्हूण कागाळ करपी मुन्नालाल हलवाईन सेशन्स कोर्टाक सांगला। एंटी करप्शन ब्रांचीन आयजी सुनील गर्गा आड FIR रजिस्टर करचो म्हूण हलवाई कोर्टात गेला। प्रकरणात गोंय सरकारान स्पेशल पब्लीक प्रोसिक्युटर घालचो म्हूण ACBन कोर्टाक जाप दिवंक वेळ मागला। कंप्लेनंट मुन्नालाल हलवाईची आयजीपीचेर FIRची केस बुधवारा सेशन कोर्टा मुखार आयली। भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करपाक व्हॉइस कॉल रिकॉर्डिंग दिवनय ACBन FIR रजिस्टर करूंक ना म्हूण हलवाई कोर्टाक सांगता। व्हॉइस रिकॉर्डिंगात आयजी गर्ग लाज मागता आनी ती घेता हें स्पश्ट कळटा। ताका लागून प्राथमीक चवकशेर वेळ वगडावपाची गरज ना म्हूण ताचो आर्ग्युमेंट। कंप्लेनंट हलवाईच्या आर्ग्युमेंटा उपरांत ACBन जाप दिवंक वेळ मागून घेतलो। सरकारा कडेन हे केशीत स्पेशल पब्लीक प्रोसिक्युटर नेमचो म्हूण मागला, मात अजून नेमणूक जाल्ली ना म्हूण ACBन कोर्टाक सांगला। कोर्टान ACBक जाप दिवंक प्रास दिला। फुडली सुनावणी 4 ऑक्टोबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर क्रायम रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेऊ एक ब्रेक।